मंगळारा दक्षिण गोयच्या टॅक्सी संघटनेची पत्रकार परिषद जाली। ह्या बसकेन दक्षिण गोयच्या टॅक्सी धन्यांनी स्पीड गव्हर्नन्साक विरोध उक्तायला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सांगपा म्हळ्यार सगळी प्रॉब्लम आज स्टार्ट जाले न्ही, कित्याक फर्स्ट प्रॉब्लम म्हळ्यार गव्हर्मेंटान आमकां स्टेक होल्डर्स इन्क्लूड केले ना। आम सदां भायर दोले टॅक्सीकारांक भायर दोले, वेर इज टॅक्सी इज द मेन बिजनेस फॉर टुरिजम। आम सदां भायर दोले गव्हर्मेंटान। सेकंड प्रॉब्लम कसलो न्यू कितें कायदे येता वो कितें इम्प्लिमेंट कशें न्ही पयलें आमकां इन्फॉर्मेशन दिल ना। फॉर एग्जाम्पल आतां फाटीं स्पीड गव्हर्नरा ते रूल काडलो, पासिंगाक गेलो कोण भुरग्यां पोतून धाडले, नाल्यार तो स्पीड गव्हर्नर म्हळ्यार कित्या लागून तेमकां रूल कायदा तेजे फायदे कितें आनी तेजे कोण मेंटेनन्स करता तें आनी कोण बसयता तें आमकां कोणाक सांगू ना। डायरेक्टली गाडी पासिंग तें बंद केल्यो। गव्हर्नर म्हणटा आमकां नाका, कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंट म्हणटा फकत टॅक्सींगूच कितें जातो आमकां तें क्वेश्चन आहा। It should be implemented for all the vehicles, private vehicles, government vehicles, whatever vehicles are there. But they want to start it with the tourist taxis first. That's what they are saying. आमकां टुरिस्टांक स्टार्ट करून मागीर ते मुखार व्हरतले, पूण ते मागीर जावपा ना। फकत हेचेर जातलें खबर, आमगे टुरिस्टांचेर खबर जातलें, सो ते आमकां नाका। वी ओपोज। आनी हेच्या मुखार आमी आतां RTA घान हें केलां। According to the police record all over Goa, only 1% of accidents happen for tourist taxis, and rest is all like all other transport. So amka कित्याक हे speed governor when we have only 1%. And next thing कितें आतां मोपा एअरपोर्ट जातलो, 6 lane जातली, आनी आमी हे गाडी घेवन आतां स्पीड गव्हर्नर घेवन वयतले, कितें वयतले सगळे बसो आनी अदर व्हेकल्स विल गो अहेड ऑफ अस, आनी आमी आसतले बुयलां गाडी घेवन वयतले कटकून, ते आमकां नाका।